इफीचो गोंयाक खरेंच फायदो जाला काय कितें? कारण आज जेन्ना आमी हे प्रश्न उलयतात आमी म्हणटात की वर्साक घडये फिल्म मेकर्सा खातीर अडेज 3 कोटी पुरो, पण ते आमकां सांपडनात आमचे तिजोरे भितर. पण 8 दिसाचो इफी करपा खातीर त्या 10 दीस खर्च करपा खातीर आनी सगळें हाडून हांगा तांची सामकी बडादस्त करपा खातीर आमचे कडेन 20 कोटी आहात. हो जो कॉन्ट्रास्ट आसा सचिन, तुमकां दिसना हो अत्यंत भयानक आहा म्हणून? सचिन, या राजेश बाबू, यू स्टार्ट विथ द एंगल टू से. अकॉर्डिंग टू मी हे सगळें भयानकूच आहा. म्हाका कोणें सांगिल्लें की गव्हर्मेंटाक कोणें तरी सांगलें खंय की हांगा पिक्चर करता ते प्रोड्युसर बिल्डर असतात. ते आपलो पयसो खंयचो तरी पयसो म्हणजे ब्लॅक आसूं वॉटर दे आर ट्रायंग टू. जे बिल्डर आशिल्ले न्ही, 1 2 3 कोण आशिल्ले न्ही, ते आनी फुडें फिल्मां करपाक पावकूच ना. एक्चुअली दे वर नॉट दे इंट्रस्टेड आशिल्ले, नॉट बिकॉज दे हॅव अ स्पेअर मनी एंड ऑल. पण म्हज्या सारको आसा आनी कितले सारके आसा, तांणी एक पिक्चर केलें आनी मागीर तांकां बिझनेस कळ्लो आसतलो आनी मागीर ते परत बिझनेस करपाक आयले ना. म्हणजे बिझनेस वन वे ट्रॅफिक, मनी ओनली गोज आउट. दॅट इज फेअर, दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लम. पण बाकीचे कितले जाण आसा ते आपल्या बोल्सांतल्यान पयशे घालून प्रत्येक खेपी करता म्हज्या सारको आहा. पण हे कितले घालत रावपाचे? आतां कोणी म्हणटलो करनाका तूं. This is negative way of mind, talking. I want to create some creative stuff. म्हणजे आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक संदी मेळटली आणि सो वी कॅन all together come together. And you expect your government to help you? Just very simple. Like you are creating दुसरो एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता तशेंच और खंयची तरी एक इंडस्ट्रियल हें करता और कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता. वी जस्ट वॉन्ट युअर सपोर्ट टू uplift entire creative minds. Absolutely. Yes, it's most important. Because we are a small state, we are a population of 15 lakhs, and not everybody goes out to watch movies. And if you look at any other country which is of this size in Europe or any other place, they are all supported by the government. I have a very simple question. माझ्याकडे एक गुरु आयलो and if he has a brilliant story which probably has a potential to become a really great international quality film, how does he start making that film? There's no answer to it. You are saying if a Goan filmmaker has to make a Kantara, how should he do it? Kantara is at least 15 crores, which is a lot. Even if it is a 1/10. But I'm saying at our scale, our stories. Yes, I mean, and there are so many stories like that in Goa. I mean, a bunch of filmmakers from Goa, youngsters told me, "Arey, why couldn't we make a Kantara?" Because the plot and the story is similar. There are lots of stories like that in Goa. There are stories waiting to be told. There are so many youngsters who are talented. But where do they start making a film? What is the starting point if they don't get government support? तुम्ही म्हणतात, हांव एक पुन्हा लोकांक कळपा खातीर हो प्रश्न जाता. राजदीप, आय विल कम टू यू की जर तुम्ही म्हणतात की आज जर एका गोंयच्या तरणाट्या कडेन फिल्ममेकरा कडेन जर कांतारा सारकी पॉवरफुल स्क्रिप्ट आसा, तो धाडस करचो ना तुगेली फिल्म करपाचें. ताका स्कोप ना आयज. म्हणजे हाऊ डू यू स्टार्ट? अनलेस समबडी पुट्स इन कारण पाठबळ ना.